तुमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्त म्हणून मागता. मंगळाराचो दीस सांजूद देवाक समर्पण केल्लो पवित्र दीस. ह्या पवित्र थाळाक आज आयच्या दिसाच्या ह्या भक्तीपणाक हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक लागीं तावन पयस तावन हांगासर व्हडा पातयेनी भक्तीपणान आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या परी आसात. अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. आल्वेम पेरेरा सुरतगाल आनी डिसोजा 3 वर्साच्या जल्म दिसा संदर्भी ल्हान फुलवाडो. डॅरल डिसोजा जल्म दिसा संदर्भी किन्नीगोळी. रॉनी आनी मेटिल्डा पिंटो लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी मुंबय. गॅविन आनी प्रिमा डिसोजा पहिल्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी किरेम. प्रशांत डिसोजा आनी कुटाम शंकरपुरा. अविनाश डीना एरन आनी इवा फेर्नांडीस किन्नीगोळी. नॉर्मन हिल्डा आशिता आनी स्टॅन मँगलोर. सुनील आनी सोनिया डिसोजा लग्न वार्षिकोत्सवा संदर्भी पालिमार. वलेरियन डिसोजा निड्डोडी. लिली डिसोजा मियार. हर्मन जॉन आनी योवान जॉन मुदरांगडी. फेलिक्स मतायस किन्नीगोळी. विन्सेंट आनी लुसी रेगो 31 वर्साच्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी बाळ्यण्णूर. रोजी डिसोजा बळकुंजे. सिरिल फेर्नांडीस विक्रोली मुंबय. विल्सन आनी वीरावास किन्नीगोळी. फ्रेडरिक वनिता आनी कुटुंबाची एरमाळ. अनिल डिसोजा किन्नीगोळी. हेनरी कॅस्टलिनो जानेट रोड्रिगस वास्को गोवा. तशेंच शांती डिलिमा बोंदेल. प्रत्येक तेसा बसून मीस पेटयतात. दीक्षा डिसोजा बचपे. जॉन डिसोजा आनी कुंटाब शंकरपुरा. प्रवीण आनी जेनेवी फेर्नांडीस मिलाग्रे. जेसन लोबो मँगलोर बरी भलायकी आनी काम मेळचे बसत. अनिता मस्करनस मँगलोर तेगा भुरग्यांच्या बऱ्या भलायके फावो जावचे खातीर. नॉर्बर्ट डिसोजा आनी कुटाम बदलपूर कुटुंबाक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर. सिरिल फेर्नांडीस विक्रोली मुंबय. प्लाविया डिसोजा सुरतगाल. सायरा डिसोजा सुरतगाल. शांती डिलिमा बोंदेल. घरच्या आल्मा बसून मीस पेटयतात. शांती डिलिमा बोंदेल. घरचेवंत आनी फुलकोत्रींतल्या आत्म्या बसून मीस पेटयतात. एलिझा तावरो बेळमान. देवदीन ऑल्विन सिक्वेरा आनी जॉन डिकोसच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता. लिल्ली सिक्वेरा किन्नीगोळी. देवदीन लुइजा डिसोच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता. विनीता फेरावतोकूर. देवदीन हर्बर्ट डिसोच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता. हिल्डा डिसोजा कुळूर. देवदीन इलारी डिसोच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता. विनीता फेरावतोकूर. देवदीन लीना रीठ डिसोच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता. डिसोजा आनी कुटिना आनी कुटाम मँगलोर. तशेंच सकड देवदीन जाल्या आत्म्याक ऑल सोल्स तांच्या आत्म्याक शांती मागता. शांती डिलिमा बोंदेल. ऑल्वेन डिलिमाच्या आत्म्याक शांती मागून शांती डिलिमा बोंदेल.
Baptista Santo Mayer achat me shanti magon shanti dilima bondel Dominica di Souza acha Epiphanies Krasta ejat me shanti magon shanti dilima bondel Everest dilima ajat me shanti magon shanti dilima bondel Joachim Saldana ajat me shanti magon shanti dilima bondel Lucy Saldana ijat me shanti magon shanti dilima bondel Rosie Shekara Rosario ajat me shanti magon shanti dilima bondel Salvador Catherine Dilima ejat me anchat me shanti magon shanti dilima bondel तशेंच एका सुकूट मातावन देवा देन जाल्ल्या सोगा भुरग्यांक देवा शांती मागोवन जानेट रोड्रिगस वास्को गोवा सोलो मार्टिन आनी मॅगदलेन हांच्या आत्म्या शांती मागोवन जानेट रोड्रिगस वास्को गोवा आनी घरच्या हलमावा खातीर जानेट रोड्रिगस वास्को गोवा ह्या सोर त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची त्या सवां मागणी सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया सुमयाची मजत करपा आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागून घेवया आज ह्या पवित्र तळार देवान फाटल्या सगळ्या वर्सां हांगासर आयिल्ल्या मारिपाद देवान आमकां दिल्ल्या सकट बऱ्यापणा खातीर आमच्या जिवितान वतल्या आशिर्वादांक ह्या सगळ्या वर्सां देवान आमकां राखल्या सांबाळल्या खातीर अर्घां दितना फुडें थोड्याच घडयेंनी प्रारंभ करण्याच्या नव्या वर्सान आमचें जिवीत सांजूदतात देवाच्या मजतीन आशिर्वादांनी भरलेलें शांती समाधानाचें संतोशाचें जिवीत जावं दी म्हणून आज आमी विशेष तरान मागता तुमचे खातीर आमच्या भक्तिकां खातीर आमी विशेष तरान मागता त्या देखून ह्या सगळ्या मिसाच्या बलिदाना परत एपटी तुमकां स्वागत म्हणटा सक्कड उबे रावया हें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमकां समेस्तांक बरें क्रिसमस आनी तशेंच नवें वर्स येवंक जालें बरें नवें वर्स हांव मागतां आनी आज देवाचो शब्द आमकां हे परी येता कोण देवाचें उतर आयकता आनी पाळटा तो ससनाक जियेता आमकां हर एकल्याक ससनाच्या जिविताक पावोवंक मोन आसा पूण सबारपोटी आमची संवसारीय संगती आमकां आडखळ जातात देखून देवाचें उतर आयकोवचें आनी पाळचें जावन आसा जंय आमचें कर्तव्य ह्या दिसांनी तर देवाची कृपा आमी मागया तो मनीस जाला आमकां देव करच्या खातीर तर त्या मनीस जाल्ल्या देवा कडेन आमी प्रत्येक कृपा मागया ताचें उतर आमी आयकोवच्या खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी फावते बरें भेटोवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो सांगता मनान चिंतून तोंडां सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या वसत भगवे सदां संस्कार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता सरपदीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा हो सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा
किंचाराया सर्व बेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास भूता सौम्या देवा देवाचे शेडी तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूर कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजूत त्या देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फोव केलें ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू ख्रिस्ताक भवार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक फाव कर आनी अशें आख्खे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवाय आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजोड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सांजुवांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसप. ल्हान भुरग्यानो जेजूचे नांवी तुमची पातकां बोगसल्यांत देखून हांव तुमकां बरयतां. बापयानो आरंभातावन आसलेल्यांक तुमी वळखून जाणात देखून हांव तुमकां बरयतां. तरणाट्यानो सैतानाचेर तुमी जैत वेलां देखून हांव तुमकां बरयतां. भुरग्यानो तुमी बापाक वळखता देखून हांव तुमकां बरयतां. बापयानो आरंभातावन आसलेल्यांक तुमी वळखून जाणात देखून हांव तुमकां बरयतां. तरणाट्यानो तुमी बळवून देवाचे उतार तुमचे थंय थीर रावला आनी सैतानाचेर तुमी जैत वेलां देखून हांव तुमकां बरयतां. ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूक तुमी भुलनाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. संवसारांत आसलेलें सगळें म्हणजे रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जिवनाची पोकोळ दौलत हे सगळे बापातावन न्हय बगार संवसारांतावन आयिल्लें. संवसार आनी ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात पूण देवाची खुशी करता तो सदांकाळ बाळटा. देवाचे उतार हे. देवाची वडुपकार. सर्वेस्परामुका सर्ग उल्लासो प्रीतम संतोषो सर्वेस्वरा मुखार सर्ग उल्लासो प्रीतम संतोषो. वर्षा लोकांनो देवाक नमस्कार करा. पदवी आणि महिमा सर्वेस्पराची म्हणून हरसिया. ताच्या नावान फावो तो मान बागया.
ताच्या निवासस्थानाच्या आंगणान भितर सरा पवित्राय म्हणल्या अलंकार सोवे सर्वेस्पराक आराधन करा तुम्ही पुनिवास्यानो ताचे हुजीर तरतरून रावा सर्वेस्परा मुखा सर्वोल्लासो प्रीतम संतसो सर्वेस्परा मुखा सर्वोल्लासो प्रीतम संतसो दीस आमकां उदेला या तुमी जनांगानो सोम्याक आराधन करा आज संसारी एक ओड प्रकाश पांगला सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या अन्ना नावाची एक प्रवादीण असली ती अशेर कुळयेची दू फानवेलीची ती आता चढ उतार प्रायाची जाल्ली लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाली आता तिका 84 वर्सां प्राय देवाळ सोडून ती भायर वचनातली दीस रात उपास आनी मागणे करीच देवाची ती सेवा करताली ती हेच वेळार थंय पावोन देवाकर गांदिवंक लागली आनी जेरुजलेमाचे सोडणेची वाट पळोवन आसल्या सोमेस्ता लागीं बाळका विशांत उलोवंक लागली सरस्वराच्या शास्त्र प्रकार करूंक आसलें तें सक्कड तांणी कर्ण जातास गालिलेंतल्या आपल्या नजरेत शहराक ती फाटीं आयली भुरगो वाडत येता घटमोट जायत आयलो आनी जानवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली देवाचे उतर हें मागणी तुका क्रिस्ता संसारांतले हे द्वंद्व ह्या 2 रितीचे संसार या आमची खाले ती 2 रितीचे आयच्या पयल्या वाचपांत ह्याचे विशयांत सविस्तार सांगला सांजुआवन ताच्या पयल्या पत्रांत द्वंद्व ते आसताच देवाची कूस आनी मनशाची कूस ह्या संसाराची कूस मनशान हाचे मदें विंचोवन करूंक आसा देवाक विंचोवन करचें गे संसाराक विंचोवन करची गे तें चड गरजेचें देवान संसार रचलो सर्व जिवी रचल्यो आखरेक त्याच रचनेचे मुकुट जावन मनशाक रचलो आनी मनशाक खाली बरेपण मात्र कळीत आसलें पूण देवचार प्रवेश जाता ह्या संवसारी संतीनी आनी आदाम आनी एबेच्या दोळ्यांक तांच्या ह्या संवसाराची मोग तांच्या थंय किर्लयता आनी तांचे थंय तो मोग किर्लावन जाल्लोचो तो थंयतान पळापळ घेता ह्या विंगड सरता कित्याक ताचें काम थंयसर संपदलें येवेक पातकांत ताणें घाली आनी येवेन आदामको पातकांत घालूंक कारण जाली
आणि तांणी पातक आदारले ह्या संवसारी संगतीचो तांणी मोग केलो तेदो मुसर देव मात्र तांच्या मोतींत आसलो संवसार ती आडाळतें चलयताली संवसाराची जबाबदारी तांणी खाण गेल्ली येदो मुसर त्या संवसारान तांकां कितेंच दिवंक नातलें ह्या संवसारान ताची पुसलावणी तांकां नातल्ली पूण खंयच्या घडये देवचार ह्या संवसारांत आयिल्लो आनी एका सोरपाच्या रितीन ताणें त्या रुखाचेर आडवारल्या फळांच्या रुखाचेर ताणें वस्ती केली आनी येवेक तांतून सांपडावन घाली आनी येवेन आदांक सांपडावन घालें आनी ते दाळा तावन मनशां थंय आसचें तें द्वंद आमकां आयकोंक या पळोवंक मेळटा आमकां भोगूंक मेळटा आमच्या जिवितांत आनी आज सांजू हांव न्हू बरें करन बरयलां सगळ्यांक म्हणटा तो उद्देशीसून सांगता बापायनो तुमकां आवयनो तुमकां तरणाट्यानो तुमकां भुरग्यानो तुमकां हांव बरयतां कितें बरयता कित्याक बरयता आनी ताणें सविस्तार रितीन सांगलां तुमचीं पातकां तुमकां बक्षल्यान देखून हांव तुमकां बरयतां आरंभातावन आसल्यांक तुमी वळखून जाणान देखून बापायनो तुमकां हांव बरयतां तरणाट्यानो सैतानाचेर तुमी जैत वेलां देखून तुमकां हांव बरयतां आनी भुरग्यानो तुमी बापाक वळखतात त्या खातीर हांव तुमकां बरयतां पळया कितलें एक अपुरबायची उतरां सांजुआवन विंचून काडलीं सगळ्यांक बरोवच्या खातीर पूण आमी हाचो एक पार्ट गी या एक वांटो गी तें पळोवंक आसा आरंभातावन तुमी वळखून आसल्यात त्या देवाक देखून तुमकां हांव बरयतां बापायनो बापायनी एक घडीभर तांचे कान नीट करचे चड गरजेचे कित्याक जुवांक कळीत आसलें बापूय देवाचो मोग केलें जाल्यार ताच्या भुरग्यांक तो देवाचो मोग खंडीत जावन ताका मेळटा आवयन जर तर बापाय सांगता त्या देवाचो मोग केलो जाल्यार देवाची परिचय त्या भुरग्यांक करून दाखयली जाल्यार त्या भुरग्यांक त्या देवाची वळख मेळटा ती भुरगीं तरणाटीं जाता आसतना घटमूट जाता आसतना तांकां देवाच्या खुशेन चलोवंक तांकां साध्य जाता तरणाट्यानो तुमी बळिश्ट देखून तुमकां बरयता आनी देवाचे सैतानाचेर तुमी जैत वेलां देखून हांव तुमकां बरयता म्हणटा तो न्ही जावन आमच्या तरणाट्यांनी सैतानाचेर जैत वेलांगी तें इल्लेशें एक प्रश्नार्थक रितीन आमी पळोवचें चड गरजेचें कित्याक म्हळ्यार तरणाटपणाची एक अवधी जावन आसा सादारण संवसाराच्या फाटल्यान वेची संवसाराची भूल आमचे थंय आसचे बरी करची ह्या संवसारार कितें आसा ताची संपूर्ण हांवें अनुभव करी जे म्हणली ती एक खाले ती एक बोगणां त्या तरणाट्या थंय आसची आनी त्या खातीर आज कितें जो हांव सांगता तुमी बापाक वळखतात ह्या सैतानाचेर तुमी जैत वेलां देखून हांव तुमकां बरयतां देखून सैतानाचेर आमी न्हीज जावन जैत वेलांगी म्हणलें पळोवचें चड गरजेचें आयच्या तरणाट्यांनी कित्याक आयचो संवसार तसलो जावन आसा आनी तेच विलपीचें पद आसा आयचो संवसार फडकिरो तूं बेरो जायनाका आनी तो संवसार आयचो फडकिरो आनी त्या फडकिऱ्या संवसाराचो आमी पाटलाव करता हांव आनी त्या खातीर आज जें कितें सांजुआवन सांगलां तें आमच्या जिणेंत पाळूंक इल्ले कश्ट जातात सैतानाचेर तुमी जैत वेलां आमी जैत वेलांगी तें चड रितीन आमी व्हरोन पळोवचें गरजेचें बापायनो तुमकां आरंभातावन आसल्याक तुमी वळखून जाणात आरंभातावन आसलो तो एकलो मात्र आनी ताका तुमी वळखून जाणात त्या देवाक तुमी वळखून जाणात बापायनो तुमी वळखतात त्या देवाक
त्या देवाक वळखता जाल्यार तुमच्या स्त्रियेक त्या देवाक दिवंक तुमकां जायजय, तुमच्या तरणाट्या भुरग्यांक तुमी सांबाळूंक तुमकां जायजय, तुमच्या भुरग्यांक देवबिरांत आनी वाडोवंक तुमकां जायजय. आनी हें सर्व जालें जाल्यार आज सांजुवान बरयल्लें तें पत्र आमकां हर एकल्याक लागू जाता म्हणून आमी कान घेवयेत. ह्या संवसाराक आनी तातूंत आसल्या वस्तूंक तुमी बुलाणाकात म्हणटा तो. तुमी देवाक मोगाची, देवाची वळख तुमकां आसा आनी सैतानाचेर तुमी जैत वेलां आनी अरामतावन आसल्याक तुमी वळखन जानात आनी तुमी बापाक वळखतात. त्या खातीर हांव तुमकां बरयतां आनी त्या खातीर तुमी ह्या संवसाराक बोलानाकात. पूण कितें जाल्यार आमची अस्कत कूड आसा ती देवाक बुलच्या प्रास संवसाराक चड बुलता. संवसार कितें आमकां दाखयता, आयच्या संवसारांत पुरा माया म्हणटा. मायेचो संवसार, अंकवार मायेचो न्ही, मायाचो संवसार. तें कितें दिसता तें नीज न्हय, बगार आमच्या दोळ्यांक तें दिसता. आनी एक पोटी ताचो गुलाम तूं जाशी जाल्यार मागीर तुका तो गुलाम करण घेता तो संवसार. उदाहरणाक एकच बरो, मोबायल आयचे कितें जाता कोणाक, बापायक कितें पिसाय आसा, पिशें आसा, आवयांक कितें पिसाय आसा, पिशें आसा, तरणाट्यांक चड आसा, भुरग्यांकी आतां सुरू जाला. तशें आसतना हे मोबायल देवसाराचें एक वर्कशॉप जावन आसा. हे मोबायल देवाचें रचल्लें आमचे खातीर, आमच्या बरेपणा खातीर, पयस आसल्यांक लागीं हाडचे खातीर, संवसार एक करच्या खातीर तें देवान रचल्लें, या रचूंक आमकां प्रेरण दिल्लें. पूण तेंच मोबायल आयच्या दिसा आवयक बापायतावन, बापायक आवयतावन, तरणाट्या भुरग्यांक आवय बापायतावन, आवय बापायक तरणाट्या भुरग्यांक तावन, आनी भुरग्यांक तांच्या इस्कालाच्या त्या फाटांत तावन आनी हेर बऱ्या संगतींत हांव तांकां विंगड करता जाल्यार हे मोबायल मात. आनी त्या खातीर आयच्या दिसा जें कितें सांजुवांव आमकां सांगता तें आमी संपूर्ण विसरल्या. घरांनी तुमी वसा, दोनपरांच्या वेळार जेवण जाल्या उपरांत या सांजेच्या वेळार कोणाय सैरांखर गेल्या जाल्यार पडया. बापूय एक आपले मोबायल काणेन, थोडे फाटी 2 आसतात, थोडे फाटी 3 आसतात, मोबायल काणेन बसता आनी थंयसर वयर सकयल करता. आवय किचनांत तिचें काम जाल्ले तक्षण मोबायलाचेर तिची दिश्ट वेता. भुरगे तरणाटे हांगासर आसा जाल्यार तांच्या कुडाक वता थंयसर तेंच. भुरग्यांक जेविचें जाल्यार मोबायलूच गरजेचें आनी त्या खातीर एक भुरगें जेविना जाल्यार ताच्या मोबायल ताच्या हातांत दिवचें. मोबायलार आसली ती बॉम्बी ती नाचतात आनी तें पळयता भुरगो आनी तोंडांत कितें आवय दिता गोत्तुना तें गिळण सोडता आनी भुरग्याक संवय जाता थंय तावन, तें बाळशें आसतना तावन ती संवय जाता आनी उपरांत तो देवसार ताका आपणाचो गुलाम करून घेता. देखून आज जर तर सांजुवांव आसलो जाल्यार भोवशा बरयता आसलो, बापायनो तुमकां हांव बरयतां, कित्याक तुमी देवातान पयस गेल्यात त्या मोबायला फाटल्यान मोबायलाचे गुलाम जाल्यात देखून. आनी त्या खातीर ते मोबायलाक तुमी सोडिचे म्हणून हांव तुमकां बरयतां. आवयनो तुमकां तितलेच खातीर बरयतां. तरणाट्यानो तुमी बळिश्ट आनी तुमचें बळ संपूर्ण खाली जालां ह्या मोबायलांत, त्या खातीर तुमकां बरयतां ते मोबायल तुमी सोन सोडा, देवसाराक तुमच्या जिणेंतावन पयस व्हरा. भुरग्यानो तुमी देवाक वळखल्यात देखून हांव तुमकां बरयतां. ना, तुमची वळख चड मोबायलाक आसा त्या खातीर हांव तुमकां बरयतां, देखून तुमी तें सोडच्या खातीर बरयतां. पयल्या आजच्या वांजेलाक आमी वचूं जाल्यार थंयसर एक प्रवादीन आसली अन्ना. सिम्याव जेजूक तेंपलांत स्विकार करता आनी मोरी थंयसर ताका तेंपलांत भेटोवंक आयिल्ले तो व्हडलो. सिम्याव ताका हातांत खाण घेता आनी तो बाळोक जावन आसतलो एक गुर्त विरोधाभासाचो आनी सबारांक फोडण्याक आनी सबारांच्या उठणेक तो कारण जातलो म्हणून सिम्यावन सांगल्लें.
आणि तेजाळाच एक प्रवादीन त्या देव मंदिरांत आशिल्ली आणि ती जेजूच्या येण्याक रागताली. जेजूचे येणे पळयल्या शिवाय जेजू पळयल्या शिवाय ती मोरची ना म्हण तिका कळीत आसले. सिमियांकी कळीत आसले आणि त्या खातीर देवाच्या संपूर्ण उतराचेर संपूर्ण ती पातयेल्ली आणि सिमियांव बाळकाक घेवन देवाक अर्गां दिता. आणि तीच अन्ना प्रवादीन ती विधव जावन आसली. इतली वर्सां ती 84 वर्सां थंयसर जियेल्ली एक विधव जावन आसली जाल्यार देवाच्या मोगान ती बरल्ले. तिका खंयचेच थंयसर आडखळ नातली देवाचो मोग करूंक. पूण आयच्या संवसारांत आमकां इतल्यो आडखळी आसात, इतल्यो आडखळी आसात, इतल्यो आडखळी आसात, आमकां देवा सरशेन पावोवंक मस्त कश्ट जातात. त्या खातीर आज सांजवान बापाय विशांत आनी आसले बरोवन ताणें सांगलां तांतो आसल्या वस्तूंक तुमी बुलनाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना, सर्गीच्या बापाचो मोग ना. संवसारांत असले सगळे म्हणजे रक्त मासाच्यो वनवण्यो जावं पुरो तुमच्या दोळ्याक बरें दिसता तें, तुमच्या कानाक बरें आयकता तें, तुमच्या मोबायलांत दिसता तें सर्व संगती, हे सर्व तुमकां बापाच्या त्या मोगातान विंगड करता. दोळ्यांची पुसलावणी ती जावन आसा, तशेंच जिविताची पोकळ दौलत ती जावन आसा. आतां तुमचेर सोडचें जावन आसा तुमी विंचूंक. देवाचो मोग जाय की तुका संवसाराचो मोग जाय? देवाक पातयेवन चलोवंक जाय की संवसाराक पातयेवन चलोवंक जाय? देवाचें उतर आयकोन ताजे प्रमाणे चलोवंक जाय की संवसाराची बुलोवणी आयकोन त्या प्रमाणे चलोवंक जाय? हे सर्व जावन आसा आमच्या दिसा, आयच्या दिसाक आमची विंचोवण करूंक आमकां आसचें. विंचोवन एकत देवाक हांवें विंचचें या संवसाराक हांवें विंचचें. देवाची खुशी पाळचें, संवसाराची देवसाराची खुशी पाळचें. देवाक हांवें भुलचें, संवसाराक देवसाराक हांवें भुलचें. विंचोवन आमचे कडेन आसा. तुमकां कितें जाय ताची विंचोवन तुमी करयेत. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो, जें कितें सांजुआवन बरयलां, जें कितें सिमियांव आनी अन्ना प्रवादीन देवाक देवाच्या त्या पुताक राखोड आसली तांणी केलां, तें करूंक आमी देवाची कृपा मागया. पूण विंचोवन जाल्यार आमचीच ती, त्या खातीर खंयचें विंचतात तें तुमी विंचचें चड गरजेचें जावन आसा. देवाक विंचचें, संवसाराक न्हय. देवाक विंचचें, देवसाराक न्हय. देवाक विंचचें, म्हाकाच न्हय. बगार देवाची विंचोवन आमची जावं दी. आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. उंडो आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर, मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मुरये बरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. मोरी पोरी जीवन आमचे तुका भेटयता, जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी परता. मोगाळ भाव भयणीनो, हे आमचें बलिदान सर्वपदुद्रा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमे आमच्या नक्या परिस्थितीच्या आदावाक सर्वस्वरूप मानून घेऊ. सरस्वरा भगवंत धर्मदूता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटोवंक संतोषान आपलो जीव खर्चिलो आनी रगत वारयलें.
तीच सोडून आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सोडणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उभारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदधर आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कुणान जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुताच्या बुन्यादीचेर तीर आनी गट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबारान सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. ओवी 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 दरबाराचो सर्वेस्पर होली संसार भरला तुझ्या वैभवा. उजरकी तुका जय उजरकी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्रकार म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी येता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तुवें जिविताचो उंडो आनी सडमणीची काल सुखात समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा स्मेहिस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या भगियन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुणा जिवनपणाचो बरवो सदरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. एक घडीभर आमच्या दोळे धांपिया.
ह्या फाटल्या सगळ्या वर्सां 2025 सुरवात करतना आसली हें वरां साखे जातना आमच्या संगता थोडीं जाणां नांव पुरो आमच्या कुटुंबांतलीं आमच्या वळखीचीं प्रत्येक जावन ह्या पवित्र थाळाची भक्तिका ह्या सगळ्यांचो आज आमी उडास काडया तांच्या आत्म्या शांती आमी मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावखन आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खा मोरये देवाचे माये सांगाता बगेवन झुजे तिचो पती बगेवन दमदोतां सांजू दोतात देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांतो दी आनी त्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजो क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस वरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेलां बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वेळचींतल्यान आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सौकासाय आमकां दी. सर्गींचे मागणे आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. कित्या राजवडती पदवेन वैमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवर्तेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दे आनी कोटान सांबाळ. तुजी येतान राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ती आमच्या जडतेने फेस्ताडेन जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीन भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सर सुभागी. समिया तुवें म्हजे भितरूंचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. ल्हाना भावा पयलीं थंय मेळ्ळो जेजू मोजो बाळमोरीचो. ल्हाना भावा पयलीं थंय मेळ्ळो जेजू मोजो बाळमोरीचो. रडण्या बाळकाच्या रुदानान तो मेळ्ळो तुकेन्या मावणा थंय तो दिसलो. सोदून आसता आशिरून आसता बाळूक जेजू म्हाका मेळ्ळो. ल्हाना भावा भयणी थंय मेळ्ळो जेजू
मोजो बाळमुरीसो प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, बगेवन जुतात देवाच्या जैतेवंत मरणा बसत या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आम्ही संभ्रमला. तांतू घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेंत कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भाशेन मरपर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. समेस्त मी बसया. मोगाळ भवन आणि भयणीनो, परत हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक ह्या पवित्र थळाक मोगाचो येवकार मागता. हरी एका मंगळारा हांगासर 7:45 वरार तेर्स, 8 वरार मीस, 9 सक्रामेंताचें आराधन. परत 10 वरार कुमसारा, 10:15 वरार तेर्स, 10:30 वरार मीस, 9 सक्रामेंताचें आराधन. ताच्या उपरांत 12:30 वरार आयिल्ल्या सक्कड भक्तिकांक हांगासर जेवणाची वेवस्था आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजे पडचे बूक स्टॉलांत मेळटात. डिवायन मेडिसीन, गांठी दुखी, गॅस्ट्रीक, भुरग्या पिड्या संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाची ते संबंध दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवची. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. कुशीन कितें दिवंक आसा जाल्यार दप्तरान तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी काजारां, जल्मादी, जुबल्यो, कुमगार असली बरी कार्य आसतना ह्या पवित्र थळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं आनी आमी ह्या पवित्र थळार एक फावटी विशेश तरान तुमचे खातीर दानी खातीर आमी मागता. मोगाचेनो हांगासर आश्रयच्या बिल्डिंगांत आज मुडबिद्रे आळवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डाक्टरां नर्स आसात. होमिओपॅथीक मेडिसीन हांगासर मेळटा. त्या देखून कोणायकी होमिओपॅथीक मेडिसीन जाय जाल्यार थंयसर आश्रयच्या बिल्डिंगांत क्लासरुमांत डाक्टरां आसात. हर एका मंगळारा हांगासर ये मिटींग आसात. जी कोण आमाल पियोन्याक वळख जाल्ली आसा जाल्यार सकाळीं 9:30 तावन 10:30 वरां पर्यंत ही मिटिंगां हांगासर आश्रयच्या बिल्डिंगांत चलतात. ह्या मिटिंगाक आयिल्ल्या मारी पात आमाल पियोन्याक जावन भायर येवं एक नवें जिवीत जियोंक प्रोत्साहन मेळटा. त्या देखून असल्या जी कोणाक गरज आसा तांणी ह्या मिटिंगाक येवंक हांव तुमकां उलो दितां. आमच्या पुणतळाचें पत्र यात्रेक असो हांको आमच्या वार्षिक परबे वेळार आमी प्रगट केल्लो आनी हे यात्रेक बूक हांगासर पोर्टिकांत आसात नाजाल्यार ऑफिसांत आसात. हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांनी तुमी पयसतावन आयिल्ल्यान जे कोण हांगासर आसा जाल्यार तुमी एक कॉपी प्रती व्हरून तुमच्या घरांनी ह्या पवित्र थळांत जें कितें जाता त्या विशयांत समजून घेवंक एक अवकाश. त्या देखून ह्यो प्रती व्हरूंक तुमकां उलो दिता. तशेंच नव्या वर्साचें 2026 कॅलेंडराय ह्या पवित्र थळार तयार आसात. फाटल्यान पोर्टिकांत आसात, ऑफिसांत आसात. तुमकां आनी तशें तुमच्या वळखीच्या कोणाक तुमकां दिवंक जाय जाल्यार ह्या पवित्र थळाचें कॅलेंडरां व्हरून वचूंक हांव तुमकां उलो दितां. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना तांणी हांगासर मुखार येवन आयचो प्रधान याजक मानादी बाप लिओ वेगस तांचे हांव ह्यो वाती घेजय म्हूण उपकार मागता. नांव नाका म्हूण एकदां आनी किन्नेवळी आयचे दिसाचें नॉन वेज जेवण स्पॉन्सर केलां तांणी. तांकां काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. सुनील आनी सोनिया डिसोजा लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी पालिमार आयचे दिसाचें वॉर्न तांणी स्पॉन्सर केलां. रॉनी पिंटो मुंबय, मेबल डिसोजा बाजपे, प्रिसिल्ला वलेरियन डिसोजा मुंबय, हरमन जॉन मोदारंगाडी. तशेंच विन्सेंट आनी लुसी रेगो 30 आनी 1 वर्साच्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी बाळेवण्णोरो तांणी सगळ्यांनी मुखार येवचें आनी मानाची वाद घेजय म्हूण उपकार मागता. दान दिल्ल्या सक्कड दानीचो आमी उपकार भावता. देव बरें करूं म्हणटा. सांजूद देव मारी पात देवाची विस्नार आशिर्वादां तुमच्या जिवितांत आनी तुमच्या कुटुंबांत वाळोवन दी म्हणून आमी विशेश तरान मागता.
सगळं आमी दिमी गेल्या सांजू दुता देवाच्या मनाक नवें आमी चलोवन वरया देवा आमचे पासून विनंती कर पात्रोन सांसोता देवा आमचे पासून विनंती कर पात्रोन सांसोता देवा आमचे पासून विनंती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन भाऊ बहिणीनो सर्गींचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बगीन जुता देव सर्गाराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत असून आमचे बसोर विनंती करता सांजू दुता देवानी हे सान भक्त प्रत्येक जावन मोरी आमचे सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आता आमी सांगता मागया सोमियान जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्मदूत जोदता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसो आमी उगडास करता बगेवन त्या देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ये जेजो मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदानावरी देव बापा निरंतरी होगळाप लाभता आणि सोमेश मुनी देवाक मानवतात जेजो आमच्या भावार्थ उदेशीत वाता कोरोसो आमचे मध्ये आसाय म्हणून आमी सत मानता तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो करो मोग वाडय आतां आमी बगेन जुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवी कुशेवरमाने तूं जारी करतलो म्हणून आमी बरवसता ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमची पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी होगळा सदां सर्वदा आमेन सांजू दुता देवाक विशेष मागणे या संवसारी जेजो सैरो आणि धर्मद जावन असलेल्या बगेव जोता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजो सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजो लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीस कसानी संपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो दुखेरी ती शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पोनशेता पातयेन आयला सकाळां एक घडी भर आमी बसया मोगाचे न्हू आज परत सभाजनांनी तांची त्या सवा मागणी हांगासर दान दिल्ली आसात या घडये ही सकड त्या सवा मागणी हांव उबारतना तुम्ही तुमच्या खाल जमानात जे घेते त्या सवा मागणी घेव या पवित्र थळाक आयल्यात या घडये तुमच्या त्या सवां खातीर मागण्या खातीर मागा मोगाचे न्हू सांजू दुता देव असाध्य आसलें ताच्या मजतीन साध्य करता म्हणल्यार आमचे पातयेनी आनी त्या देखून व्हडा पातयेनीन या घडये आमी मागया 22 जाणांक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर 18 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावचे खातीर 100 डिप्रेशनांत सुटका मेळचे खातीर 5 जाणांच्या हातापांयची गांठी गुण जावचे खातीर एकल्याचें ऑटिझम पिडा गुण जावचे खातीर 14 जाणांक बऱ्या कुटुंबाचे सैरीक फावो जावचे खातीर एकल्याक वायट पिंतुरा पळोवचे तातूंत हांव सुटका मेळचे खातीर एकल्याचें फायल्स प्रॉब्लेम गुण जावचे खातीर एकल्याचें वर्टिगो पिडा गुण जावचे खातीर तेगांच्या जाग्याचे समस्या बऱ्यान सॉल्व जावचे खातीर तेगांक आमाल पियोवणे आनी सिगरेट व्हरची संवय सोडची करपा मेळचे खातीर 100 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर 100 जाणांक कॅन्सर पिडा गुण जावचे खातीर एकल्याच्या युट्रसांत इन्फेक्शन जावन ब्लिडींग जाता तें गुण जावचे खातीर 12 जाणांक शिकोवंक बरी मोत आनी करपा मेळचे खातीर 14 कुटुंबान शांती समाधान राज करूंक आनी मोगान जियोवची करपा मेळचे खातीर दोगांचो घर जागो बऱ्या मोलाक कांय समस्या नासतना विकून वयचे खातीर 100 जाणांक गॅस्ट्रीक पिडा गुण जावचे खातीर दोगांच्या दोळ्यांक बरी दिश्ट फावो जावचे खातीर 100 रीण फारीक करून करपा मेळचे खातीर दोगांचे उस्मोट पिडा गुण जावचे खातीर तेगांक कोर्ट केजींक जीक मेळचे खातीर एकल्याक इस्रायल विजाचे डॉक्युमेंट्स क्लियर जावचे खातीर एकल्याक आयर्लंड हांवेचें रीएपील केलां तें क्लियर जावन विजा मेळचे खातीर एकल्यान खाण पयशे आनी भांगार बऱ्यान पाटीन दिवची मोतीक ताच्या उजवाड मेळचे खातीर 30 आनी 100 जाणां त्या सवां तांच्या प्रत्येक त्या सवां खातीर मागो सांगला मोगाचे न्हू त्या सवां खातीर मागया एकल्याची गाडी विकली
ते पयशे मेळच्या खातीर आनी डॉक्युमेंट क्लियर जावच्या खातीर मागोवंक सांगला, त्या खातीर मागया. विवियानाक युकेंत बरें काम मेळच्या खातीर, जोस्पेन एका खोरोस रावचे पासत आनी गांठीत गूण जावचे पासत, एकाक घोव बायले मदें समाधान आनी काजारी जिविताची समजोनी आसच्या खातीर, प्रेसिलाक USA इमिग्रेशन बऱ्यान जावं, तशेंच मोतीक शांती समाधान आनी रातींची बरी न्हीद पडच्या खातीर, दिक्षाक बरो फुडार मेळोंक बेजाराय पयस जावच्या खातीर, एका चलयेक बरी सैरीक भाव जावच्या खातीर, स्टेला क्रिस्टोफर 90 आनी 2 वर्सां प्राय बरी भलायकी मेळच्या खातीर, ब्रदर ग्लेन आनी सिस्टर ट्रिजा तांचे शिकाप बरें करून, देवशास्त्राचे शिकाप बरें करून शिकोवंक, परिक्षेन बरें करून बरोवंक तांकां करपा मेळच्या खातीर, रोजलीन डी सिल्वा ताचें जॉब पर्मनंट जावच्या खातीर, तशेंच ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर, तशेंच ताच्या आवयकी बरी भलायकी बरेपण मेळच्या खातीर, सिसिलिया सेरावो तिका बरी भलायकी आनी तांच्या कुटुंबाच्या देवाचें आशिर्वादां वालच्या खातीर मागोवंक सांगलां. अलन लास्त्रादो एलिटा डी सिल्वा तांकां एका भुरग्याचें देणें प्राप्त जावच्या खातीर मागोवंक सांगलां. मताय सेरावो, विल्सन सेरावो, विल्फ्रेड सेरावो, मार्क रोड्रिगास तांच्या आत्म्या शांती मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. तांच्या आत्म्या खातीर मागया. विना रोड्रिगास ताका बरी भलायकी आनी तशेंच दुबायन तें घर काम बऱ्या सांबाळाचें मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. ताचे खातीर आमी मागया. जेसिंता डिसोजा दुबाय ताका गोल्डन विजा मेळच्या, तशेंच तांच्या कुटुंबाच्या देवाचें आशिर्वादां वालच्या खातीर आमी मागया. विल्सन म्हणल्या बाबाक एक बरी भलायकी तशेंच एक बरी सांगातीन मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. एका जाग्यार लिफ्ट बिल्डिंगाक लिफ्ट घालूंक गरज अशें सगळें परमिशन मेळच्या खातीर संबंद जाल्ल्या अधिकाऱ्यांच्या मतीक उजवाड मेळच्या खातीर मागोवंक सांगलां. त्या खातीर मागया. एका कुटुंबाक घरावेच्याक वाट आनी रस्त्याची गरज आसा. संबंद जाल्ल्या व्यक्तींचे मतीक उजवाड मेळोवन तांणी जागो सोन दिवंक आनी त्या मारीपात रस्तो जावच्या आमी विशेश तरान मागया. हान्ना म्हणल्यार एका चलयेक फायनल इयर BA बरें करून बरोवंक, बरें करून शिकोवंक करपा आनी बरी भलायकी प्रत्येक जावन तिका मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां. तेच्या खातीर आमी मागया. तशेंच दोगां चलयांक तांचे बरी भलायकी मेळच्या खातीर आनी एका चलयेक बरी भलायकी मेळच्या खातीर, हे कुटाम पयसतावन हांगासर आयिल्लें तांच्या कुटुंबांत आसले सक्कट समस्ये इत्याद जावंक बरेंपण त्या जाग्यार आनी कुटुंबांत त्रास जावच्या खातीर मागोवंक सांगलां. एक मालगडी बहीण तिच्या कुडीन उलोवप आसा तो रावच्याक आनी तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर तिच्या खातीर आमी विशेश तरान मागया. एक भुरगो ताचे शिका बरें शिकोवंक शिकिल्लें ताच्या मतीन उरचें करपा मेळच्या खातीर, एक स्त्री तिका बरी भलायकी शिरांची दूख गांठीची दूख रावच्या खातीर आमी मागया. एक धर्म बहीण आपल्यान 3 दीस डायलिसीस आसा तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर आमी विशेश तरान मागया. आनी एका भयणीक स्ट्रोक जाल्लो आतां भलायकी बरी आसा, धर्मीक भयण तिका बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागया. एकल्याच्या माथ्याचे केस झडचे रावच्या खातीर, 10वे क्लासीक शिकच्या एका भुरग्याक बरें शिकोवंक शिकिल्लें मतीन उरचें करपा मेळच्या खातीर, एकल्यान मोबायल एडिक्शनांत पयस रावचें करपा ताका मेळच्या खातीर, एकल्याचे फ्रॅक्चर जाल्लो हात सरको जावं चलचे हात सरको जावं पयलेंच्या बरी, वेरोनिका म्हणल्या भयणीचे फ्रॅक्चर जाल्लो पांय सरको जावन पयलेंच्या बरी चलचे करपा तिका मेळच्या खातीर, एका धर्मीक भयणीच्या खोवेन तांदूप जाल्ले ते समस्ये, प्रत्येक जावन दोऱ्याचे समस्या इत्याद जावं केस आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो फाटीं काडच्या खातीर आमी मागया. एकल्याक राती बरी न्हीद भरच्या खातीर, एकल्याक बरी सैरीक मेळच्या खातीर आमी मागया. आनी हाचे सांगता सभा जणांनी तांचे वैयक्तीक त्या सवा मागणी ह्या पवित्र थळार आयच्या दिसा मागोवंक दान दिल्ली आसात. ह्या सक्कड त्या सवां खातीर आमच्या कालच्या मनांतली त्या सवां संजूदतात देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयान ताळे ह्या घडी आमी उबान म्हणल्या बरी आमी मागया. वडा पातेनीन बाबरतान म्हणल्या बरी आमी मागया. अरदान तुका सुमया जेसू, अरदान तुका सुमया जेसू, अरदान तुका सुमया जेसू, तुका सुमया जेसू, वंदन तुका सुमया जेसू, महिमा तुका सुमया जेसू, स्तुती तुका सुमया जेसू, प्रणिपात तुका सुमया जेसू, जय जय तुका सुमया जेसू. हालेलुया 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 हालेलुया. मगळा जेसू ह्या पवित्र थळार इतली भावंडा आज हांगासर लागीं पयस जावन म्हणल्या बरी आयल्यान तांच्या काल जमनान ते अत्रेक त्या सवा मागणी
थिंग घेऊन हांगासर आयल्या तुज्या काल जमान्यांतले दूख थिंग घेऊन ह्या पवित्र तळाक आयल्या ह्या सक्कट बावंडांक ह्या घडये तुज्या पांयान तळा हांव समर्पण करता स्वामी हांव जेजो ह्या सक्कट बावंडांचेर तुजी नदर घाल तुजी काकुळत वाळय तुजी मजत वाळय सांज उदतात देव तांचे खातीर तुज्या लागीं विनंती करता सांज उदतात देव आमारी पा तुजी विशेष सकत मजत ह्या पवित्र तळार आयच्या दिसा वाळोवन दी ह्या बावंडांच्या जिवितांत बरेपण तांकां मेळोवन दी म्हूण स्वामी हांव तुजे कडेन परतून मागता सांज उदतात देवाची मजत मानून घे आनी त्या मजती मारी पा जायते बरेपण आयच्या दिसा ह्या पवित्र थळार वाळून दी म्हूण स्वामी हांव तुजे कडेन परतता आपोट जेजो आपोट तांकां गुण कर स्वामी बरेपण दी स्वामी तांच्या जिविताचेर आशिर्वादा वच स्वामी नव्या काजारी जोड्यांचेर तुजे आशिर्वादा वच स्वामी काजारी जुबले वाचारंगाच्या काजारी वार्षिकोत्सव वाचारंगाच्या हरी एकल्याचे तुजी दया दाखय स्वामी हरी एकल्याच्या जिवितांत तुज्या आशिर्वादा वाळय स्वामी काल जमान्यात तूं दूध घेवन आयिल्ल्या सुडका दी स्वामी बुजोवन दी स्वामी धैर्य दी स्वामी तांचे सांगता राव स्वामी म्हण तुज्या कडेन परतून मागता हालेलुया 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 जीसस touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus heal them Lord Jesus anoint them Lord Jesus may your mighty power flow into their life Lord Jesus bless abundantly be with them Lord Jesus be with them Lord Jesus lead them Lord Jesus guide them Lord Jesus be with them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them abundantly Lord Jesus bless them be with them Lord Jesus hallelujah 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 सगळा मी निबिगल्या म्हज्या मदीर काळोखान म्हजो बोवात दंडोळून पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस जावं दे हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाच्या गुंडायत हांव तुका उलो मारता आशा संडल्या बरोबर सदीमचे केरे देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे गोरसाण हांव तुका भिडयता तुज्या मोवाळ माई पासी नेवातिकी तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदासन वत हांवें वडापातीन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सोमिया जेजूचे महिमे वंदना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन एक घडी भर सगळां आमचे दोळे दांपिया आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगाचे न्हू ह्या पवित्र थळाक आमी आयल्या सांजूद देवाचे रेलीक आमच्या समकार आसा सांजूद देव असाध्य आसलें ताच्या मजतीन साध्य कसो सांत म्हणून आवडला आनी ताच्या मजतीन जायतें बरेंपण वाडलां वलतेत आसा आनी त्या देखून ताका एक घडी भर आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया सांजूद देवाचो उपकार आठोवया ताचे मारिपा जेजूचोय उपकार आमी आठोवया कित्याक सांजूद देव आमचे खातीर विनंती करता आनी त्या मारिपा जायतें बरेंपण वाडलां आनी वाळोवनूच आसा ह्या सकट बरेपणा खातीर आनी प्रत्येक जावन आयच्या दिसा आमच्या मतीक मेळिल्ल्या समाधाना संतोशा खातीर आमच्या आत्मीक दादोसपणा खातीर कुडीच्या भलायके खातीर असर अद्भुतां ह्या पवित्र तळार आयच्या दिसा हांगासर घडल्यांत घडटात ह्या सगळ्यां खातीर आमी धन्या देवाक अर्गां दिवया उपकार आठोवया 8 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याक रातींची बरी न्हीद पडल्या खातीर अर्गां दिता एकल्याक हार्टाचे समस्ये गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकल्याचे डिप्रेशनांत जावन गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकल्याचें काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता 9 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात एकल्याक भुरग्याचें ताणें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता एकल्याक काम वेचें रावयल्या पासत अर्गां दिता आनी 13 जाणांनी मागुल्लो प्रत्येक उपकार तांकां लाभल्या खातीर अर्गां दितात तर ह्या सकट बावंडा सांगता आमी मेळया देवान सांजूद देव मारिपात आमच्या जिवितांत केल्ल्या करच्या सकट बरेपणा खातीर ताका आमी अर्गां दिवया अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजांत हांव होगळाव दिता जेजू हांव होगळाव दिता जेजू हांव होगळाव दिता जेजू म्हज्या काळजांत हांव होगळाव दिता जेजू हांव होगळाव दिता जेजू हांव होगळाव दिता जेजू काळजांत मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त बावंडा बसलो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार ऐक आमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा पिडे जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर ऐक आमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्या समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक सेवकांक पाव
आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा सकट पिडेस्तान ताळणे आणि पातकांतली निवार आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा तुझ्या मुनियारेनी हात धुवाच्या पिडेस्तान जिविताची भरती भलायकी कुडी आत्म्याची गटाई दी आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्गींच्या बापाईचे दिस आम्ही ऐकले आमच्या भाऊ बहिणीचे त्या समान जारी कन सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिनेत आणि आशिल्लो संतोष आणि समाधान फव कर म्हणून आम्ही मागता आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्गींच्या बापा आमच्या लगे प्रत्येक मागणी विसरलेल्यांचे त्या समान आम्ही तुका समर्पण देता तुझी कशी वयतात ती सर त्या समान तू जारी कर म्हणून आम्ही मागता आयकमचे प्रार्थने सुमिया मोगळा बापा गांवान तशें बरें गांवान पावो तें काम नासतना कश्टांच्या सर तुझ्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हणून आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुमिया दयाळ बापा भाऊ ते जिनिये सांगाती मेळा नासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय तांकां बरें जिनिये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जिवचे देणे फावो कर म्हणून मागता आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें दिल्यार सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे बळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हणून आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा फाटल्या सगळ्या वर्सां आमचे तुवें वतुल्या आशिर्वादांक तुका आमी अर्गां दिताना जे कितें आमच्या जिवितांत कोडू घडितांक घडल्यांत ते सगळें विसरून धैर्यान फुडें वचोंक आमकां तुजो आदार दी म्हणून आमी मागता आयकमचे प्रार्थने सुमिया सर्वेस्परा फुडल्या नव्या वर्साक आमी पांय तेंगोंक वेता आसतना आमची सपनां तूं जारी कर आमकां कितें बरेंपण जावंक आसा तें सगळें बरें जावं दी आमकां सदांच भलायकी दी मतीक समाधान संतोष दी मुखल्या वर्सा आमचें सगळें जिवीत तंतू आमच्या बगलेक रावन सोलून व्हर म्हणून आमी तुजे कडेन परतता आयकमचे प्रार्थने सुमिया मुरये पिडेस्तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागता आमची मागणी आयक नमारणी कागोदेचे मैल नमन आमच्या जिवा अमृतनी बरोवश्या तुका आमी लो मारता आमी पदे सेवेची बाळका या तुका कोणात आसता आस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करता तो आमचे सगळे ते तुझे गावचे दोळे आमचेर परती आणि उपदेशा उपरांत तुझे सदैव बोल जेजू आमकां दाखय ये दाळे मोगळे तुजो बी आमकां मुरये बघेवन ते देवाचे मेळमा बसो विनाती कर क्रिस्ताचे बसवण्याक आमी पावजमचे खातीर आता आमी पिडेस्तांका ती विशेष तरान सांजू दोतात देवाची मजत मागतना त्रिएक देवाक आमी उलो मारता त्रिएक देवाची सकत कृपा सांजू दोतात देवाच्या मजतीन वालच्या खातीर तरी आमचो उजवात आमच्या तकलेच्या दवरया आनी जे कोण पिडेस्तांका ती मागोवंक आशेतात घरांनी आसात तुमच्या वळखीचे मोगाची तांचो सगळो सगळ्यांचो उडास काडा तांचे खातीर मागा आनी प्रत्येक जण तुमकां कितें पिडा आसा ती सगळी ह्या घडये सांजू दोतात देवाच्या मजतीन त्रिएक देवाच्या पांयतळ समर्पण कर दोळे दांबा आनी ह्या घडये विशेष तरान मागा मोगाचे न्हू महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजो क्रिस्ता आमकां सोडूका सोडून दिवच्या धडलोय महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा थंय घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गोवन करून तुवें कशी वेले महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गोवन करताय प्रात तुया दाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचे दाळ दिसकाल तुवें रसगळ्यां तांकां नवो जीव दिन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिनी निघून जावन वेगीन सद आनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सोम्याचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो तुमचे सभे आसो तुया दयाळ सुम्या बोर तांच्या बुजोवन धरा तुजी मीत मेहनतले दयाळ आमी मागता पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तांच्या राखण बड सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका चूक समजून आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळजांत तावन बगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगोवन दी तूं दयाळ सुमी सदां तांच्या संगता राव तांचे आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेतान राज करताय सस्तांच्या सासना सरस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागोवं दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं आमेन देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरपर्यंत आमच्या संगत आसा तो तुमचे समय रावून तुमचें संरक्षण करूं
तुमच्या मुखलान तो रावून तुमकां वाटोरू तुमच्या पाटलान तो रावो आनी तुमचे राखण करू आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तो तुमचे तें आसचें सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आमेन. आनी सर पदवीदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो आमेन. दिंबेर रावया मोकलो थोडो वेळ सक्रामेंतांतल्या जेजू सांगाता कडसूनचो पवित्र वेळ जावन आसा. ह्या घडये त्या जेजूक आमच्या मदें आमी स्वागत करया. सादिक जेजू नामान तुका गुलाब जेजू वंदन तुका. सादिक जेजू नामान तुका गुलाब जेजू वंदन तुका. उंड्या रूपार लिपोन रावनाय सक्रामेंतान राखून आसाय. उंड्या रूपार लिपोन आसाय सक्रामेंतान राखून आसाय. सादिक जेजू नामान तुका गुलाब जेजू वंदन तुका. जिनी पयनार सांगात दिल्लो आनी सांगात दिवचो कश्टा अनवरांत सांबाळून व्हरचो आमचो सुमी आमच्या सांगाता ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत करोस हजर आसा. फाटल्या सगळ्या वर्साचेर नदर घालतना आमच्या सगळ्या पयना वेळार जिविताच्या सांगात दिला आदार दिला. कश्टा अनवरांत पिडे शिडेंत ताणें आमकां सांबाळून व्हेला. आमच्या कुटुंबांत जावंक आसता त्या बऱ्या पला वेळार आमकां ताणें आदार दिला आनी त्या मरीपात आमचो कितलो मोग करता आनी तो मोग ताणें उगडाप केला. तसो सोमी दुसरो कोणी न्ही तसो सोमी ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत ह्या घडये करोस हजर आसा. ताचें हजरपण आमी वळखून घेवया हजरपण आमी बगया आमचे जिविताक समर्पण करया आनी ह्या जेजूक आमी आराधन करया नमन करया स्तुती करया. जिनिये पयना सांगातीताय कष्टान वारान सांबाळ उरताय. जिनिये पयना सांगातीताय कष्टान वारान सांबाळ उरताय. सादिक जेजू नामान तुका गुलाब जेजू वंदन तुका. सादिक जेजू नामान तुका गुलाब जेजू वंदन तुका. अंतरांत तूं दिवो जाताय अज्ञान्यांक तूं जाणवाय दिताय. मोगाचेनो ह्या फाटल्या वर्सा आमच्या जिवितांत विविध तराचो काळोख अंधकार थोडे म्हणी कितें करचें म्हूण कळनातल्या वेळार जावंक बरो ताणें आमकां सांगात दिला. आमच्या जिविता उजवाड दिला आमच्या जिविताक ताणें जाणवाय दिला गिन्यान दिला आमकां ताणें बुदवून केल्यांत खंयच्या वेळार कशें आमी वचत जाय कितें करी जाय हें सगळें आमकां समजून आमचें जिवीत ताणें चलोवन व्हेलां. एक बळवंत शिपाया बरी आमच्या बगलेक तो रावल्लो तसो सोमी ह्या घडये आमकां सांगात दिवन आसा. ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमचो देव इम्मानुएल आमचो देव आमच्या सांगाता खरोच आसा. तो जिवो देव म्हणलें वळखून घेवया आनी ह्या देवाक आमी आराधन करया स्तुती करया नमन करया मोगाचें. उतरान तुझ्या मोत उजवाडयताय मासान तुझ्या घटाय दिताय. उतरान तुझ्या मोत उजवाडयताय मासान तुझ्या
बटाई दिताय स्वादिक जेजू नामान तुका तुलो जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू नामान तुका तुलो जेजू वंदन तुका हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग जणू एक घडी भर दोळे दांबिया दिंबेर आसले कडेच आमचे दोन्ही हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया ते जेजूक एक घडी भर आमच्या काळजा मनांत हांव नमान करिया आमकांच त्या जेजूक ह्या घडी आमी समर्पण करिया मोगाचें न्हू आमचे मदें ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आजर आसच्या आमच्या स्वादीक जेजू जीनभर तुजो सांगात आमकां दिवन आमच्या सुखा संतोषांत आमचे संगी एक जावन कश्टा आकांता वेळार आमचे धैर्य आनी बुजावन निराशे वेळे आमचो बरवसो सलवणी वेळे आमचे जैत पिडे शिडे वेळे आमचो वैज जावन तुजो मोलादीक सांगात आमकां दिल्ल्या बसत आमी तुका ह्या घडये आराधन करता आमी तुका नमान करता आमी तुका स्तुती करता मोगळा जेजू अस्गतगाई आमची पळयनासतना तुजे विरोध आमी गेल्या जाल्यार तुवें आमचो मोग केलाय तुजो स्वादीक सांगात दिवन आमकां तुज्या गोपांत फाटीं येवंक फाटल्या सगळ्या वर्सां आदार दिलाय फाटल्या सगळ्या वर्सां आमकां तुजो मोगा सांगात दिवन जिवितांत आयिल्लीं सर्व अणवारां फुड करूंक कुमोग तुवें दिल्याय मरेकार पिडे शिडेंतले आमचें जिवीत तुवें राखून व्हेलाय ह्या सर्व तुज्या बऱ्यापणा पासून आमी तुजो उपकार बावरता आमी तुका अर्गां दिता आमी तुका दिन वाचता कश्ट आनी निराशे वेळार तुज्या उतरान पवित्र येवकरिस्तान बऱ्या मनाच्या जायत्या व्यक्ती मुखांत आमकां तुवें सांगात दिलाय ह्या सगळ्या बऱ्यापणा खातीर आमी तुका आराधन करता आमी तुका नमान करता सोमिया जेजू ह्या आराधनेच्या सुरवेरच नव्या वराचो सुरवात करूंक वेचा आसतना आमकां तुज्या पांयांतळ आमी समर्पण करता जशें फाटल्या वर्सा तुवें राखलें सांबाळलें मुखल्या वर्साय आमच्या सांगाता तूं राव आमचें जिवीत चलोवन व्हर तुजो सांगात दिसपरतें आमकां दी आमचे दुखांत पोस आमचे कश्टाचे वजें हाळो कर पिडा शिडा गुण कर धैर्यान फुडें वचूंक आमकां आदार दी सोमिया म्हूण आमी तुजे कडेन परत आनी प्रत्येक जण ह्या आराधना वेळार आमचे सांगाता राव तुजे कृपे देण्यानी आमकां बर आशिर्वादांनी आमकां नेटय आमचें जिवीत परजळीत कर म्हूण आमी तुजे कडेन परत तुका जावं महिमा मान होगळाप नमान स्तुती आतां आनी सदां सर्वदा आमेन प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी बसया मोगाचें कीर्तन 9 आणि 5 वाक्य 3 आणि 4 म्हणटा सर्वेस बरो वर्तो देव सगळ्या देवां प्रास वर्तो राय ताच्या हातांत आसात पृथ्वेचे गुंडायो पर्वताचे शिखर ताचे म्हळ्यार सगळें ताच्या हातांत आसा सर्वेस बरो वर्तो देव सकड देवां प्रास वर्तो राय मोगाच्यान त्या देखून आमी मनशांनी आमी कितलेंय शिकल्यान जावंक बरो आमी कितलेंय जोडताव जावंक बरो आमच्या बुदवंतगायेचेर आमी वंदन रावचें न्ही
आमी ह्या देवाचेर पातयेनी दवरचे, ह्या देवाचेर विश्वास आमी दवरचे, कित्याक ह्या देवान आमच्या जिवितांत आसून आमचें जिवीत चलोवन व्हरचें, कित्याक आमचें मनशाचें जिवीत उदकांतल्या बुळबुळ्या बरें, केदाळाय तो पुटोवंक पुरो, केन्नाय त्या जिवितांत कश्ट आनवारां येवंक पुरो, पिडा शिडा येवंक पुरो, आमच्या जिवितांत चिंतेनातलें खंयच्याय घडये घडोवंक पुरो भोंगाच्यान. था देखून आमी ताचे कडेन मागचें, हें पुरो नाका. आमचें जिवीत शांत प्रशांत करून चलोवन व्हर. तूं सर्व पदवेदार, तूं सर्व सक्तिवंत, तूं सर्व बळवंत, तुज्या व्हरतो दुसरो ना म्हणून आमी वळखून घेवन आमचें जिवीत हर एक पोटी ताच्या पांयां तळा समर्पण करून हांव कितेंच न्हय, तुमचो म्हज्या जिवितांत सर्वस्व म्हणलें आमी वळखून घेवचें मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी कदाळी म्हणजे ही इज ए मायटी गॉड, ही इज अ ब्युटिफूल गॉड, ही इज अ वंडरफूल गॉड, and he is there with us each and every moment of our life, whether we accept it or not, whether we believe it or not, but he is there with us. He is there with us each and every moment of our life. आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमच्या सांगात आसचो. त्या देखून तूं द्वितीय पुस्तक अध्याय 10 वाक्य 17 म्हणटा, सर्वेस्वर तुमचो देव, देवांचो देव, धनियांचो धनी, व्हरतो देव तो बळिश्ट आनी भयंकर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. एक उतरां ही एक घडी सांगात आमी म्हणया, सर्वेस्वर तुमचो देव, सर्वेस्वर तुमचो देव, देवांचो देव, देवांचो देव, धनियांचो धनी, धनियांचो देवी, व्हरतो देव तो व्हरतो देव तो बळिश्ट आनी भयंकर, बलिष्ठ आणि भयंकर, बळिश्ट आनी भयंकर. बलिष्ठ आणि भयंकर. सर्वेस्वर तुमचो देव, सर्वेस्वर तुमचो देव, देवांचो देव, देवाचो देव, धनियांचो धनी, धनियांचो धनी, व्हरतो देव तो व्हरतो देव, बळिश्ट आनी भयंकर. बलिष्ठ आणि भयंकर. तरी देखून जपानी प्रवादी म्हणटा, सर्वेस्वर तुजो देव तुजे मदें आसा, जय दितलो झुजारी तो, तुजे विशीं तो आनंद बरी जातलो, आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा संतोसतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोसतलो आनी उल्हासतलो. त्या देखून आमच्या सांगाता आमचो देव आसा, जैत जोम दिवचो झुजारी आमच्या बगलेक आसा, तवळ आमकां कांय बेना मोगाचें न्हू. त्या देखून ह्या देवाची आमी परजा जावन आसा. हो देव आमचें जिवीत चलोवन वचो देव जावन आसा. त्या देखून ह्या देवाक आमी आराधन करया. तुमची जबाब, तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू, तुका आमी आराधन आराधन करता सोमिया जेजू, तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू. तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू, तूं देवाचो पूत, तुका आमी आराधन करता सोमिया तूं जेजू, देवाचो पवित्र जन, तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू, तूं बसयलेलो सोडवंदार, तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू, तूं ख्रिस्त, तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू, तूं आमचो सोमी आनी धनी, तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू, तूं बरो गवळी, तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू, तूं दैवीक वैज, तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू, तूं शांतीचो कुवार, तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू, तूं आमच्या कुडी आत्म्याचो धनी, तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू, तूं आमचो खरो इश्ट, तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू, तूं भोगसनेचो सागोर, तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू, तूं संवसाराचो उजवाड, तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू, तूं आमचो बरुवसो, तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू, तूं आमची बुजवण आनी धैर्य, तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू, तूं आमचें सर्वस्व, तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू, तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू. तुका आमी आराधन करता सोमिया जेजू. तर त्या सोमियाक स्तुती करून आराधन करून हे गीत आमी गावया, सगळें आमी उबे रावया, थाळयो पेटोवन संतोषान नाचोन उल्हासून एक उडा दवरया. केन्ना आमी संतोषान थाळयो पेटोवन गायता मोगाचें न्हू, कुडींतली पिडा पयस वता, भलायकी मेळटा, मोतीक समाधान संतोष मेळटा, दूख आमचें पयस वता मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी म्हणजे आमी कितलें बरें गायता संतोषान, गावंक ताळो ना जावंक पुरो, पूण देवान आमकां दिल्ल्या ताळ्यान आमी गायतना देवाक तें पावता तितलेंच पुरो. त्या देखून संतोषान आराधन करून स्तुती करून हें गीत आमी गावया.
बाप तुझो मोग करता, देव बाप तुझो मोग करता, आपल्या गोपाक वेगून धरता, आपल्या गोपाक वेगून धरता, देव बाप तुझो मोग करता, देव बाप तुझो मोग करता, आपल्या गोपाक वेगून धरता, आपल्या गोपाक वेगून धरता, कोंबी तिच्या पिरांक आपल्या पाकाट्या पोंदा, आरंदरच्या परितो तुका आरयता, कोंबी तिच्या पाकाट्या पाकाट्या पोंदा, आरंदरच्या परितो तुका आरयता, हल्लेलुया रे हल्लेलुया, हल्लेलुया रे हल्लेलुया, हो हल्लेलुया रे हल्लेलुया, हल्लेलुया रे हल्लेलुया. तांबड्या दर्यात उतरून गेली ती परजा, तांबड्या दर्यात उतरून गेली ती परजा, सुक्या धरणीर चलून गेली ती परजा, सुक्या धरणीर चलून गेली ती परजा, तांबड्या दर्यात उतरून गेली ती परजा, तांबड्या दर्यात उतरून गेली ती परजा, सुक्या धरणीर चलून गेली ती परजा, सुक्या धरणीर बघून गेली ती परजा, इस्रायल पर्जक आपल्या सांभाळून वरता, इस्रायल पर्जक आपल्या सांभाळून वरता, इजिप्ताच्या गुलामपणात तावन सुटका दिता, इजिप्ताच्या गुलामपणात तावन सुटका दिता, हल्लेलुया रे हल्लेलुया, हल्लेलुया रे हल्लेलुया, हो हल्लेलुया रे हल्लेलुया, हल्लेलुया रे हल्लेलुया. दिसा वेळार मोडा सावळी तो जाता, दिसा वेळार मोडा सावळी तो जाता, रातच्या वेळार उच्या खांबो तो जाता, रातच्या वेळार उच्या खांबो तो जाता, आकाशातून मन्नाचे काण तांकां दिता, आकाशातून मन्नाचे काण तांकां दिता, कडपातान उदक पियोंक तो दिता, कडपातान उदक पियोंक तो दिता, हल्लेलुया रे हल्लेलुया, हल्लेलुया रे हल्लेलुया, हो हल्लेलुया रे हल्लेलुया, हल्लेलुया रे हल्लेलुया, ओढा तळ्यान, हल्लेलुया रे हल्लेलुया, हल्लेलुया रे हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सकडमी बसया मोगाचेनो फाटल्या सगळ्या वर्साचेर आमी नदर घाल्यार ह्या पवित्र थळाक आमी मस्त बडी आयिल्ल्या ह्या पवित्र थळार विशेष तरान संजूद सदेवाची मजत आमी मागल्या वेळार सोमयान आमचे 10 दिश्ट घाल्या जुता देवान येसू जेजू कडेन विनंती केल्ली आनी ताचे मारिपा जायतें बरेंपण आमकां वाडलां आमी आशिल्लें आमी मागिल्लें हरी एक संती बऱ्यांतल्यो बऱ्यो जाल्यात आमचें जिवीत चलोवन वेला मोगाचें न्हू ते देखून आज आमी कितलीं अर्गां ओगळाप ताका आमी दिल्यार पावना मोगाचें न्हू ते देखून आमचे बोळ आमचे सकत तो जावन आमच्या सांगाता तो रावला ते देखून किर्तन
28 वाक्य 7 म्हणटा सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी डाल ताचेर म्हजें काळीज विश्वास दवरता म्हाका आदार मेळ्ळो म्हजें काळीज उल्लासता म्हज्या गायनान हांव ताका अर्गां दितां सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी डाल ताचेर म्हजें काळीज विश्वास दवरता म्हाका आदार मेळ्ळो हांवें ताचेर विश्वास दवरलो आनी म्हाका आदार मेळ्ळो म्हजें काळीज आज उल्लासता म्हज्या गायनान हांव ताका अर्गां दितां कित्याक देवान हांवें मागिल्लें म्हाका दिलां म्हजें जिवीत चलोवन वेलां फाटल्या सगळ्या वर्सां म्हजेर जायतीं आशिर्वादां वतल्यान जायतें बरेंपण म्हाका केलां इतिहासाचें पयलें पुस्तक अध्याय 16 वाक्यां 30 आनी 4 म्हणटा सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो विश्वासी मोग ससनाक बालता तेगून आमचो देव विश्वासी देव आनी त्या विश्वासी देवान आमचो इतलो मोग केला मोगाचेर आमकां सगळ्यांक राखलां सांबाळलां अशें म्हणटाना कश्ट येवन नाटले म्हणलें न्ही पिडाशिडा येवन नाटली म्हण न्ही समस्या येवन नाटली म्हण न्ही आमच्या जिवितांत सोडून घडोवन म्हण न्ही जायतें घडलां जावं बरो फाटल्या सगळ्या वर्सां पूण ह्या सगळ्या मदीं बळादीक तरान तो आमच्या सांगाता विश्वासी जाला विश्वासान रावला आमचें जिवीत ताणें चलोवन येलां मोगाचें त्या देखून आमी ताका आज अर्गां दिवंक फावो तसो उपकार आज आमी ताका आठोवंक फावो मोगाल भवन आनी भयणीनो देखून किर्तन 118 वाक्या 20 आनी 8 म्हणटा तूं म्हजो देव हांव तुका अर्गां दितां म्हज्या देवा हांव तुजी स्तुती करतां सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग ससनाक थाकता ही उतरां एक घडी आमी सांगाता म्हणया तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव हांव तुका अर्गां दितां हांव तुका अर्गां दितां म्हज्या देवा म्हज्या देवा हांव तुजी स्तुती करतां हांव तुजी स्तुती करतां सर्वेस्पराक अर्गां दिया सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो कित्याक तो बरो कित्याक ताचो मोग ससनाक थकता कित्याक ताचो मोग ससनाक थाकता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 एक घडी भर दोळे धांपिया मोगाचे न्हू आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचेर आमी दवरया ह्या सुमयातय उपकारी मनाचे आमी जावया मोगाचे न्हू थोडे बरी आमकां बगल्लें जावंक पुरो तो आसा गी आमकां सांडलां आमच्या सांगाता ना म्हूण बगलें जावंक पुरो पूण आज हांगासर बसून आमच्या जिविताचेर पाटी नदर घालतना त्या कश्टा वेळारी त्या दुखा वेळारी त्या पिडे शिडे वेळारी त्या चलवणे वेळारी आसुल्लो मोगाचे न्हू आसुल्लो ताच्या दोनी हातांनी आमकां ताणें सांबाळलां राखलां आमचें जिवीत चलोवन वेलां देखून एक घडी ताका आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया तुमची जबाब अर्गां तुका मोगाळ जेसू अर्गां तुका मोगाळा जेसू अर्गां तुका मोगाळा जेसू अर्गां तुका मोगाळा जेसू या पवित्र सक्रामेंता मारिपात आमचे मध्ये सदां वस्ती करताय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेसू पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मारिपात सदां आमकां उलोवन धैर्य दिताय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेसू विविध सक्रामेंता मारिपात आमकां तुज्या जिवान भरलाय भरताय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेसू आमकां क्रिस्ती बावार्थी जावचें भाग तुवें दाय केलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेसू आमकां वस्ते करूंक आमचें म्हणलें घर आनी दिसपरतो ग्रास फाव केलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेसू सबार देण्या तालेंतांनी आमकां नेटयलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेसू तुजे कुरपे बेसावांनी आमकां भरल्याय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेसू दिसपरतो ग्रास जोडूंक भलायकी आनी फावो तें काम तुवें दिलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेसू बरें शिकाप जोडचो अवकाश आमकां फावो केलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेसू बऱ्या जिणे सांगात्याक सांगातीनक तुवें फावो केलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेसू आमचो सर वावर आनी आमची योजना सुपळ केल्याय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेसू आमच्या पैना वेळार सुरक्षीत आमकां तुवें राखलाय सांबाळलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेसू येदोळ पर्यंत बऱ्या भलायकेन राखलाय देखून अर्गां तुका मोगाळा जेसू
जेजू विविध तरांच्या मारेकार पिडेतावन म्हाका निवार लायन देखून अर्गां तुका मोगळा जेजू म्हज्या पिडे शिडे वेळार कश्टां दुखा वेळार म्हाका सांगात दिलाई देखून अर्गां तुका मोगळा जेजू म्हजो भावार्थ येदोळ पर्यंत थीर सांबाळलाई देखून अर्गां तुका मोगळा जेजू म्हज्या जिवितांत म्हज्या बगलेक रावन म्हजें जिवीत बरें सांबाळन वेळाय देखून अर्गां तुका मोगळा जेजू फाटल्या सगळ्या वर्सां तुवें म्हाका केल्ल्या सर उपकार आनी बऱ्यापणा बसत अर्गां तुका मोगळा जेजू अर्गां तुका मोगळा जेसू अर्गां तुका मोगळा जेजू अर्गां तुका मोगळा जेसू अर्गां तुका मोगळा जेजू अर्गां तुका मोगळा जेसू अर्गां तुका मोगळा जेजू सगळां उबें रावया परत सोम्याक अर्गां दिवन एक गीत आमी गावया एकठांय आमी जावया एकठांय आमी जावया संगात आमी मेळया संगात आमी मेळया हात उबारून ताळयो पेटून हात उबारून ताळयो पेटून भावार्थान वाकोणुया दुनिया देवा भावार्थान वाकोणुया दुनिया देवा एकठांय आमी जावया एकठांय आमी जावया संगात आमी मेळया संगात आमी मेळया हात उबारून ताळयो पेटून हात उबारून ताळयो पेटून भावार्थान वाकोणुया दुनिया देवा भावार्थान वाकोणुया दुनिया देवा कितलो व्हरतो आमचो देव सांबाळ व्हरचो आमचो देव कितलो व्हरतो आमचो देव सांबाळ व्हरचो आमचो देव एकठांय आमी जावया एकठांय आमी जावया एकठांय आमी जावया संगात आमी मेळया संगात आमी मेळया हात उबारून ताळयो पेटून हात उबारून ताळयो पेटून भावार्थान वाकोणुया दुनिया देवा भावार्थान वाकोणुया दुनिया देवा भावार्थान वाकोणुया दुनिया देवा भावार्थान वाकोणुया दुनिया देवा हालेलुया 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 स्तुती करूया हालेलुया 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 मोगळा जेसू आमी तुका प्रत्येक जावन अर्गां दिता आमचें जिवीत तुवें सोदून व्हेल्या आमचेर वचल्या आशिर्वादां आमकां केल्ल्या सगळे बरेपणाक आमी तुका दिन वाचता उपकारी मनान उपकारी खालसान आमी तुजे मुखार आसा तुजो उपकार आमी आटयता आमी फोवो न्ही तरी जराळ मपान विशाल ममान उदार मनान जायतें बरेपण तुवें आमकां केलां हे सगळे बरेपणा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुका आमी वाखाणता तुका आमी अर्गां दिता आमी तुजी स्तुती आमी गायता आमच्या संगता तूं रावूस सोम्या फुडेंय आमकां सांबाळ चलून व्हर आमचें जिवीत तुज्या हातान आमी समर्पिता तुज्या बेस्तावांनी आमकां भरमन आमी तुजे कडेन परत हांव सोम्या जेजू Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सगळं आमी दिबी घालया दोळे आमी दांबया आमचे परत दुनियांत आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया मोगचनो
इतलें बरें वरात देवान फावो केल्लें जाल्यार आमी सुकल्या तरी देखून आज सोमयाक सांगया सुकोवन पडलें हांव सोमया आमकां बक्षी तुवें बरें वरास दिल्लें हर एक दीस तुजें देणें हर एक घडी तुजें देणें म्हजें जिवीत तुजें देणें पूण म्हजें जिवीत तुज्या मांडावळी प्रमाणे कुशे प्रमाणे जियोंक सुकलां तुवें दिल्लो वेळ घडी बरें करून उपयोग करूंक सुकलां म्हजें जिवीत बरें करून बांदून हाडूंक फाटल्या सगळ्या वर्सां सबार घडयो सबार वेळ हांव सुकलां सोमया तुज्या मोगा विरोध गेल्ल्याक म्हाका बक्षी तुज्या उपादेश मोडुल्ल्याक म्हाका बक्षी वायट जिणयेन तुका अपमान केल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी अविश्वासी जाल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी तुज्या उतरा प्रकार जियेनातल्या खातीर म्हाका बक्षी संवसारी सुखा खातीर तुजो सांगात इन्कार केल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी मागणें निर्लक्ष्य केल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी म्हजी जबाबदारी पाळोवंक हांवें इन्कार केल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी तुवें दिल्ल्या पवित्र आत्म्याक दुखयलेल्या खातीर म्हाका बक्षी हेरांक दुसल्या खातीर हेरांच्यो खबरो उलयल्या खातीर म्हाका बक्षी जिणयेंत आनी कुटुंबांत तुका केंद्र जावन हांवें घेनातल्या खातीर म्हाका बक्षी शेजाऱ्यांक दुखयल्या खातीर म्हाका बक्षी एकामेका बोगसूंक इन्कार केल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी राग दुस्मानकाय दवरून जियेल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी मोसोर केल्ल्या खातीर गर्व अहंकारान जियेल्ल्या खातीर स्वार्थान बरोवन कुटुंबांतलें समाजांतलें समाधान नाश जावं कारण जाल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी सोंसणीकायेन जियोंक सुकल्या खातीर म्हाका बक्षी कठोर आनी धरून जाल्ल्या खातीर थोड्या घडयांक म्हाका बक्षी अविश्वासी जाल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी अन्यायी आनी तिने जियेल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी फटी मारिल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी सत लिपयलेल्या खातीर म्हाका बक्षी वायट संगतीचो गुलाम जाल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी तुवें दिल्ल्या म्हज्या वडिलांक खाल जायनातल्या खातीर तांकां दुखयलेल्या खातीर म्हाका बक्षी हेरांनी पातकाक पडोवंक हांव कारण जाल्ल्या खातीर म्हाका बक्षी म्हज्या चिंतपांत म्हज्या करण्यांनी म्हज्या उतरांनी आदारलेल्या सकड पातकां खातीर सोमया म्हाका बक्षी म्हणून ह्या घडी हांव तुजे कडेन परतून मागतां तर ह्या घडये सोमयाची काकूळत आमी बगया मोगाच्यान अनुभव करया सोमी म्हाका आनी तुमकां हर एक लागी बक्षिता तरी देखून आमी म्हणया सुकोवन पडले हांव सोमया आमकां बक्षी सुकोवन पडले हांव सोमया आमकां बक्षी म्हणून सोमया कडेन मागया ह्या घडये पवित्र उदक आमच्या शिमटायतना आमच्या हर एक पाताक उणेपण हस्कत गाई धुवन वचून दी नितळ जावन दी नवें मन नवें काळीज नवो आत्मो नवें जिवीत आमचें थंय रुता जावचे खातीर ह्या घडये आमी मागया आनी सोमया कडच्यान बोगसांनी ह्या घडये आमी मागून घेवया काकूट मोशी कर देवा काकूट दिसो तू सागो अपराध मोजी दोन काढणी तर म्हाका कर हिमा प्रासड दवक काकूट मोची कर देवा काकूट दिसो तू सागो अपराध मोजे दोन काढणी तर म्हाका कर हिमा प्रासड दवक हिमा प्रासड दवक काकूट मोची कर देवा काकूट दिसो तू सागो अपराध मोशे दोन काढणी तर म्हाका कर हिमा प्रासड दवक Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग म्हज्या मोती गायलें ह्या दिसा हांगासर कोणी नवी खासदारी जोडी आसात
आज वा ह्या दिसांनी लग्नाचो वार्षिक आसा कितलीं वर्सां जावंक बरो लग्नाचो वार्षिक असो आचरणगरचे आसात तशेंच जल्मा दीस आज वा ह्या दिसांनी जल्मा दीस आचरणगरचे कोणी आसा जाल्यार एक घडी मुखार या आमी तुमचे खातीर विशेष तरान मागता प्रत्येक जावन नवी काजरी जोडी 1 वर्सां पयलीं 2 वर्सां पयलीं 3 वर्सां पयलीं वा लग्नाची 25 वर्सां वा कितलीं वर्सां ह्या दिसांनी वा आज लग्नाचो वार्षिक असो संभ्रम जे कोणीय जोडी आसा जाल्यार उठून एक घडी मुखार या आमी तुमचे खातीर विशेष तरान आयचे दिसा ह्या पवित्र थळार आमी मागता लस करची नाका दक्षिण नाका हांगासर सुमयाक लागीं येया सुमी तुमकां आपडटा तुमी तुमकां आशिर्वादान दिता बेसांवांनी भरता तुमचें जिवीत तो नंदन करता तें सगळें हांगासर आसलें तुमच्या खातीर मागतना ताचें वर्तें बेसांव दुसरें ना एक घडी मुखार या वयर या दिवी घाला कॅमेराक मात मदें रावचें नाका वयरेन आल्तारीर येवन दिवी घाला तुमकां साध्य आसा जाल्यार दिवी घाला पण एक दिवी घालूंक जायना जाल्यार वन्ना तुमी दोळे दांबा तुमी तुमचे खातीर तुमच्या सांगाती खातीर मागा तुमच्या कुटुंबा खातीर तुमी मागा आमी उरलीं सगळां हांगासर आसलीं तुमचे खातीर विशेष तरान मागता तशेंच ह्या दिसांनी काजो जाल्ल्या जावच्या नव्या जोड्यां खातीर आमी मागता उरलीं आमी सगळां उबे रावया फाटल्यान आली सगळां उबे रावया आमचो उजो हात ह्या भावंडांतय आमी उबान धरया ह्या घडये विशेष तरान तांचे खातीर मागता आसतना आमच्या कुटुंबांनी जी कोण नवी काजां जाल्लीं जोडी आसात आनी प्रत्येक जण ह्या दिसांनी तुमी कोणाच्या पुरो काजाराक गेल्यान नव्या जोड्यांच्या काजाराक गेल्यान तरण्या जोड्यांच्या काजाराक गेल्यान आमी मुस्तवडी मागता म्हूण सांगलां त्या देखून ह्यो हात उबारतना सकट जोड्यांचो फाटल्या म्हयन्यांनी तुमी कोणाच्या पुरो काजाराक गेल्यार तांच्या सगळ्यांचो उडासा काडा तांकां सगळ्यांक ह्या सोमयातय पवित्र साक्रामेंतय उबान दिया आनी तांचे खातीर विशेष तरान मागा तांणी दिल्ली ती बसोवनी मोरा पर्यंत जियोंक बऱ्या भलायकेन सोमयान सांगा सांबाळच्याक तांचे लग्नाचे पयलीं शाबीत सुबीत जावन मुखार वयच्या खातीर उणेपण सडून करतना एकामेक बगसून सुदारसून जियोंक तांकां आशिर्वादां करपाक वालच्या खातीर आमी मागता आसतना हांगासर आमच्या मुखार आसलेल्या ह्या भावंडां खातीर विशेष तरान मागया सोमी तांकां आपडून दी आशिर्वादांनी भरून दी कृपेदारांनी नेटोवन दी तांचें जिवीत नंदन करून दी म्हणून ह्या कडेन आमी पवित्रत्म्याक उलो मारया पवित्रत्म्याक सकत करपाक ह्या भावंडांच्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून आमी मागया मोगळा जेसू आज आमच्या तुजे समकर तुका लागीं येवन ह्या आल्तारीर सरपडलेल्या ह्या सकट भाव भयणीक तुज्या पांयांतळां समर्पण करता तांचे तुजें विस्तार आशिर्वाद आवत लग्न जिवीत जिवोवचे बाग तुवें तांकां फावो केलां जिविताचें देणें दिलां ह्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता फाटल्या 12 वर्सांचें जिवीत लग्न जिवीत जिवोवंक साबारांक तुवें फावो केलें तांच्या कश्टा दुखान सुखा दुखान तांच्या पिडेशिडेन तांच्या बगलेक तूं रावून तांचें जिवीत तुवें सांबाळून व्हेल्ल्या खातीर तुका हांव अर्घ दिता दिन वाचता तशेंच नवी काजारी जोडी तांकां एक बरो सांगातीन दिवन लग्न बेसान एक वर्चें बाग तुवें दिलां आनी तांचें जिवीत तुज्या नांवान तांणी सुरवात केलां सोमयांचे जो ह्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता तुका आमी दिन वाचता ह्या सकट जोड्यांक ह्या सकट भाव भयणीक ह्या घडी हांव तुज्या पांयांतळां समर्पण करता तुजी पवित्रत्म्याची सकत मजत तांचेर वाळय सोमया बोळ भलायकी तांकां दी मोतीक समाधान संतोश दी तुज्या बेसांवांनी तांकां भर सोमया तांचें जिवीत तंतू सोलोन व्हर म्हणून ह्या घडी हांव मागता हांगासर येवंक साध्य जाल्ल्या त्या सकट नव्या काजारी जोड्यांक ह्या घडये सोमया तुज्या पांयांतळां समर्पण करता सकट जोड्यांचे तुजे आशिर्वाद आवत बोळ भलायकी तांकां दी तांच्या जिविताच्या लग्न जिविताच्या पयनार तुजो सांगात दिसपो ते तांकां दी तांचें जिवीत बरेंग जियो एकामेका सुदारसून सोड दडकन मोगान सांगाता जियो सोडून घडयल्या वेळार एकामेका भोगसूंचे ते बरें मन दी प्रत्येक जण तांच्या जिवितांत सोंसणीकाय तांकां दी सोंसणीकायन मुखार वचूंक तांकां करपा दी आनी जशें तांचें जिवीत तुंतू सोलोवन व्हर सांबाळून व्हर म्हूण सोमया तुज्या पांयांतळां तांकां समर्पण कर ह्या घडये मागता तुज्या पवित्रत्म्याक सकत करपा तांच्या जिवितांत वाळय सोमया आशिर्वादांनी तांकां भर म्हूण सोमया ह्या जोड्यांक हांगासर आसल्या तांच्या फाटल्यान आसल्या हर एकल्यागे तुज्या पांयांतळां समर्पण करता मागता सोमया ह्या पवित्र थळाक आज आयिल्ल्या हर एकल्यांगे समर्पण कर मागता मुखल्या सगळ्या वर्सां तांकां राग सोमया 2026 हर एक दीस हर एक घडी तांच्या बगलेक राव बोळ भलायकी तांकां दी मतीक समाधान संतोश दी बरेपण तांकां दी सोमया बरें काम तांकां दी तांच्या कामाची भद्रती तांकां दी कामाच्या तळार तांकां शाबीत आनी सोबीत तांकां राग तांणी कडच्या कृशीचेर आशिर्वाद आवत तांच्या बिझनेसाचेर आशिर्वाद आवत तांच्या हर एका वावराचेर तुजे आशिर्वाद आवत तांच्या पैनाचेर आशिर्वाद आवत सदांच तांच्या बगलेक रावून हर एकल्याचें जिवीत मुखल्या सगळ्या वर्सां
तुंतू सोलोन वरमोन सोमिया हरी एका भावंडांक या पवित्र तळार आसल्या हरी एका भावंडांक या घडये तुज्या पांयान तळा हांव समर्पण कर हांव तांच्या खातीर हरी एकल्या खातीर मागता सोमिया तुज्या पवित्र आत्म्याची सावळी तांचेर घाल तुज्या पवित्र आत्म्याची कृपा तांचेर वाळय तांच्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन बेसावांनी तांकां भर म्हूण सोमिया तुज्या पवित्र आत्म्याक हरी एकल्याक दान अभिषेक कर म्हूण ह्या घडये तुज्या कडेन परतून मागता सोमिया ओ तुज्या पवित्र आत्म्या ओ सोमिया तुज्या पवित्र आत्म्या pour out your spirit on Lord Jesus unto them Lord Jesus bless them through your Holy Spirit be with them Lord Jesus through your Holy Spirit guide them lead them anoint them through your Holy Spirit Lord Jesus I surrender them to the mercy of you to the mercy of the Holy Spirit bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them abundantly be with them Lord Jesus guide them Lord Jesus lead them Lord Jesus lead them Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus we glorify your name Lord Jesus hallelujah 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 पावनात्मा रे प्रिया पावनात्मा रे ಏಳೆ ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳೆ ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳೆ ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ मध्यದಲ್ಲಿ मोगाचेनो आता आम्ही त्याला येतो हांगासर आसली तुमी थंयच रावा पयलें तुमकां आमी त्याला येतो मागीर तुमी पाटयेचे उरिल्ल्यांनी सदांच्या बरी 2 लायनीनी मुखार येवन त्या लावणी घेवची ह्या घडये परत आमी पवित्र आत्म्या उलो मारता पवित्र आत्म्या ह्या त्या लावण्या मारिपात पवित्र आत्म्याची कृपा सकत तुमच्या कुडींत वाळोवन दी तसो पवित्र आत्मो मुखल्या सगळ्या वर्सां तुमच्या मुखल्यान रावन वाटोर फाटल्यान रावन रक्षण दिवं बगलांक रावन संरक्षण दिवं वयर रावन आशिर्वाद दिवं तो पवित्र आत्मो ह्या माकणे मारिपात तुमचे थंय परत येवन दी आनी ह्या माकण्या मारिपाक तुमकां सांगात दिवन दी आनी त्या कृपेन तुमकां भरून दी म्हणून आमी मागता आनी पवित्र आत्म्याक उलो मारता पवित्रात्म्या देवोनी मोचे थैतो रावोगी उजवाड तुजो फाकोगी मोचे थैतो येवगी पवित्रात्म्या देवोनी मोचे थैतो रावोगी उजवाड तुजो फाकोनी मोचे थैतो जियोगी संसार आत्का भोरताना आत्म्याची शिकय देव सारफतकांक नाडताना सताक सोदून शिकय पवित्रात्म्या देवोनी मोचे थैतो रावोगी उजवाड तुजो फाकोनी मोचे थैतो जियोगी
असताना कळते कोण तुझ्या भय वांकडी चिंतना येताना बरे चिंतू शिकय होवी तज्ञ देवोने मोचे तैतु रावो की उस्वाटू फाकोये मोचे तैतु शियोगे. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही दिवे घालया समयाचे आशीर्वाद जोडूंक आमी फुडें वेता. एक घडी दोळे धांपया. आमचे दोनी हात आमचे मुखार उदारे हाडया. ह्या हातांनी आज जे कितें आनी जे कोणाक ह्या सुमयाक समर्पण करूंक आशेतात एक घडी समर्पण करा. सगळें तुमचें कुटाम ह्या हातांनी सुमयाच्या पांयान धाडाडा. तुमच्या भुरग्या बळांक, तुमच्या युवा जनांक, तुमच्या मालगड्यांक, तुमच्या प्रायवंतांक, तुमच्या घरांनी आसता त्या पिडेस्त भावंडांचो प्रत्येक जावन सुमयेची गुण करचे सकत तांच्या कुडीन वालच्या खातीर उबान दिया. मागा परगांवांत आसल्या कुटुंबदारां खातीर मागा. तांची कामाची भद्रती आनी त्या कामाच्या सुवातेर सुमयान तांकां राखच्याक सांबाळच्याक शिकाप करनासात तांचें शिकाप बरें शिकोवंक मोतीक उस वाड मेळच्या खातीर ह्या दिसांनी काजार जाल्ल्या त्या नव्या जोड्यांक परत सुमयेच्या पांयान दळा उबान दिवया. मागया. आमचे लागीं कोणें मागोवंक सांगलां मागता म्हूण बसयलां तांचे खातीर तांच्या मुखले जिविता खातीर आमी मागया. त्या सवां खातीर मागया. ह्या पवित्र थळा घेवच्या सकट भक्तिकांक हांव उबान दिता तांचे खातीर विशेश तरान मागता. ह्या पवित्र थळाच्या बरेपणा खातीर दान दिवच्या. गांवांत परगांवांत आमची दाणी आसात. उदार मनांत ह्या पवित्र थळार सेवा दितात, बरें मन दाखयतात. तांकां हर एकल्याक सुमया थंय हांव उबान दिता. तांचे खातीर हर एकल्या खातीर मागता. तुमी मागा तांचे खातीर. आनी प्रत्येक जावन तुमकां तुमचें कितें दूख आसा, बेजाराय आसा, समस्या आसात, तुमची कितें योजना प्लॅन आसात मुखल्या दिसांनी सगळें ताच्या पांयान तळा समर्पण करा. कितें कंत हुस्को आसा, कितें दूख आसा, कितें समस्या आसा, कितें बेंबिरांत आसा सगळें सुमयाच्या पांयान तळा समर्पण करा. सुमी आशिर्वाद दिता. सुमी बेसांवांनी भरता. सुमी तुमकां बरेंपण दिता म्हणल्यार बरोवशान सकड ताच्या पांयान तळा समर्पण करया आनी ताचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गावया गीत ह्या देवाडा साक्रामेंतांक. येसु मियां जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडोवण्याचो फळ सदांच आमचें तें आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फोव कर. जो जियेता आनी राज करताय सासनाच्या सासना.
जाऊया एकठांय आम्ही जाऊया संगत आम्ही मेळ्या संगत आम्ही मेळ्या हात उभारून ताळयो पेटून हात उभारून ताळयो पेटून भावार्थान वाकोणुया दुनिया देवा भावार्थान वाकोणुया दुनिया देवा वर्तो आमकां आमचो देव राखून सांबाळ वर्सो देव वर्तो मोगाळ आमचो देव राखून सांबाळ वर्सो देव सर्गा संसार सोराय नामान करया सर्वेश्वरा सर्गा संसार सोराय नामान करया सर्वेश्वरा सत्ता वाटेन चलोया सत्ता वाटेन चलोया पदकाक पाठ करूया पदकाक पाठ करूया एकामेका बक्षिया शांती समाधानात आम्ही चलूया शांती समाधानात आम्ही जियूया वर्तो मोगाळ आमचो देव राखो सांबाळ वर्सो देव वर्तो मोगाळ आमचो देव राखो सांबाळ वर्सो देव सर्गा संसार सुराय नामान करया सर्वेश्वरा सर्गा संसार सोराय नमान करया सर्वेश्वरा मोगाळ पुत्रा सोमे आमकार मरी आशीर्वादी आम्हा विनंती कर भगीन पुस्तकी कृपेने निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.